प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दिसली म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 15वा विसवोर वोड 1 ते 32 पर्यंत. लूक चॅप्टर 15 वर्सेस 1 to 32. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. दोन वसुलदार आणि सगळे तरेची पातकी मनशां जेजूक आयकोंक ताजेशी येताली. आणि फारिझेयो तशे धर्मशास्त्री गुणगुणून अशें म्हणटाले, हो मनीस पातक्यांक बरे भाशेन घेता आणि तांचे बरोबर जेवता खाता. तेन्ना ताणें तांकां अशी एक वपार सांगली, तुमचे मदें 100 मेंढरे आसलेलो कोण एक मनीस आसा म्हूण समजात. तांतलो एक मेंढरो सांडलो म्हणया. 99 ओरण्यांत सोडून सांडला तो मेढोसोर ताका सोदूंक वचनासतना तो रावत काय. आनी तो मेळ्ळ्या उपरांत तो कुशाल जावन ताका खांदार घालता आनी घरा पावतूच इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा, म्हजो सांडलोलो मेंढरो मेळ्ळो म्हूण म्हज्या वांगडा कुशाल जायात. तेच भाशेन हांव तुमकां सांगता, एक पातकी मनीस जिवीत मन बदलीत जाल्यार ताच्या पासत स्वर्गार केदो व्हडलो संतोष जातलो. जिवीत मन बदलपाचे आपणाक गरज ना म्हूण चिंतली 99 प्रमाणीक मनशां आसतात तर हांच्या पासत स्वर्गार येदलो संतोष ना म्हूण हांव तुमकां सांगता. सांडलोलो नाणो वो रुपयाचे 10 नाणे आसलेली कोण एक बायल आसा म्हूण समजात. तांतलो एक सांडत जाल्यार कोणटी पेटोवन घराक सारून मारून तो नाणो मेळोसोर विनोतीन तो सोदिनासतना ती रावत काय. आनी मेळ्ळ्या उपरांत ती आपल्या इश्टिणीक आनी शेजान्नीक आपोवन म्हणटा, म्हजो सांडलोलो नाणो म्हाका मेळ्ळो म्हूण म्हज्या वांगडा कुशाल जायात. तेच परी हांव तुमकां सांगता, एक पातकी मनीस जिवीत मन बदलीत जाल्यार देवाचे दूत संतोष भरीत जातले. सांडलोलो पूत. आनीकूय ताणें सांगले, कोण एकल्या मनशाक 2 पूत आसले आनी तांच्या मोदल्या धाकट्यान बापायक अशें म्हणलें, बापा, म्हाका पडटा तो दायजाचो वांटो म्हाका काडून दी. आनी ताणें तांकां दायज वांटून दिलें. आनी थोड्या दिसां भितर धाकट्या पुतान आपणाचें आसलें तितलें एकठांय केलें आनी घरांतलो भायर सरून तो एका पयशिल्या गांवांत गेलो. आनी थंय मस्तें जिवीत जिवन ताणें आपल्या गिरेस्तकायेची वाट लायली. आनी ताणें सगळें ओगडावन उलयतच त्या गांवांत एक खोर भूक पडली आनी थंय अडचणीक सांपडलो. तेन्ना वचून त्या गांवांतल्या कोणेक लागीं चाकरेक रावलो आनी ताणें ताका आपल्या शेतांत दुकरां चोरोवंक धाडलो. आनी दुकरां खाता त्यो सांगोथोरी खावन आपलें पोट भरूंक ताका खुशी येताली, कित्याक कोण ताका जेवणाक कांयच दिनासलो. शेकी सोयरानार येवन ताणें म्हणलें, कितले दिसवाड्याचे मानाय म्हज्या बापायच्या घरांत नाका पुरो जाय सोर जेवन खावन आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरतां. तर हांव उठून म्हज्या बापायशी वेतलो आनी ताका म्हणटलो, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड पातक केलां. म्हाका तुजो पूत म्हणोंक आनी म्हाका फावना. तुज्या मानायांतलो एकलो कसो म्हाका दवर. आनी उठून तो आपल्या बापायशी गेलो. पयसूच आसतना ताच्या बापायन ताका देखलो आनी ताचें काळीज चुरचुरलें. आनी धांवून वचून ताणें ताका वेंग मारली आनी ताचे उमेग घेयत रावलो. पुतान ताका म्हणलें, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड पातक केलां. म्हाका तुजो पूत म्हणोंक आनी म्हाका फावना. तेन्ना बापायन आपल्या चाकरांक सांगलें, बऱ्यांतलें बरें एक वस्त्र बेगीचे बेगीन हाडून ताका न्हेसयात. ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक वाणो घालात.
गुळगुळीत पाडकुलो हाडून मारात, जेवण करुया आनी बरें बरें खावन पिवन खुशाल जावया. कित्याक हो म्हजो पूत मेल्लो, तो नव्यान जिवंत जाला. सांडलोलो, तो परत मेळ्ळा. आनी तांणी जेवंक सुरू केलें. तेन्ना ताचो व्हडलो पूत शेतान आसलो. ताणें संगीत आनी नाच जातात ती आयकली आनी एका चाकराक आपोवन कितें जालां काय म्हूण ताणें विचारलें. चाकरान जाप दिली, तुजो भाव आयला आनी सलामती पावलो म्हूण तुज्या बापायन गुळगुळीत पाडकुलो मारला. पूण तो जबोर रागार जालो आनी परतीपालून ताणें बापायक अशें म्हणलें, पळय, इतलीं वर्सां जालीं हांव तुजी सेवा चाकरी करतां आनी तुजें उतर हांवें केन्नाच मोडूंक ना. तरी म्हज्या इश्टा बरोबर जेवंक पिवंक तुवें म्हाका केन्नाच एक बोकडो लेगून दिलो नाय. पूण शिंदोळ बायलां बरोबर आपलें दायज खावन ओगडावन हो तुजो पूत येना फुडें तुवें ताच्या पासत धाकटो मोठो पाडकुलो मारलोय. पूण ताणें ताका सांगलें, पुता म्हज्या, तूं सदांच म्हज्या सांगाता आसाय आनी जें कितें म्हज्या लागीं आसा तें सगळें तुजेंच. पूण बरें जेवण करूंक आनी खुशाल जावंक पुरतें कारण आसलें. तर हो तुजो भाव मेल्लो, तो नव्यान जिवंत जाला. सांडलोलो, तो परत मेळ्ळा. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी जेजू आमकां 3 वोपारी घालता, सांडलेल्यो मेंढऱ्योच्यो. आनी कितें घडटा, तो म्हणटा त्या 3 वोपारींनी, पयली वोपारीन म्हणटा एका दादल्याक समज एक 100 मेंढरे आसात आनी तो एक तातूंतलो 100 मेंढऱ्यांतलो एक शेणटा. तो कितें करता, म्हणटा म्हजे कडेन आतां 99 मेंढरे आहात, तो गेला जाल्यार वचोनी. ना, तो 99 मेंढऱ्यांक सोडटा आनी त्या एक मेंढऱ्याक सोदून तो घेता. जेन्ना ताका तो एक मेंढरो मेळटा तेन्ना तो इतलो खुशाल जाता. ताचे उपरांत आनी एक वोपार घालता. तो म्हणटा एका बायलेक एक नेणो आसत जाल्यार तो शेणलो जाल्यार ती आख्खें घर नितळ करता, त्या नेण्याक सोदता. तिचे कडेन खूब पयशे आहा पूण आजून तो नेणो जो शेणलोलो तो सोदता. जेन्ना तिका मेळटा इतली खुशाल जाता आनी ती आतां आपल्या आमिगाक घेवन ती आतां एके भाशेन सेलिब्रेशन करता. तेच भाशेन भाव भयणीनो, देवाक आमकां एक एकलीं इतलीं वालोराचीं की ताका कोणूच शेणलेलो नाका. आमच्या देवाक आमच्या देवान जें आमकां रोचल्यान ताका नाका की आमी शेणलेलीं म्हणून. ताका एक एकल्याक इतली आपुरबायेची म्हणटा की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो आमचें तारण करपाक. पूण भाव भयणीनो, आमी ही सजमणी घेना जाल्यार की जेजून आमचे पासत कितें केलां, आपलें रोगत वारोयलां आनी कितलें बरेंपण केलां, तर भाव भयणीनो कशें जातलें. हे आयचे 10 वडीन जेजू आमकां कितें सांगता, तेच परी म्हणटा, हांव तुमकां सांगतां, एक पातकी मनीस जिवीत मोन बदलीत जाल्यार देवाचे दूत संतोष परीत जातले. तुम्ही वाचता, जेजू म्हणटा तेच परी जे भाशेन आमकां 3 वोपारी घातले आयज जेजू. तो म्हणटा हांव तुमकां सांगतां, एक पातकी मनीस जिवीत मोन बदलीत जाल्यार देवाचे दूत संतोष परीत जातले. फकत देवाचे दूत संतोष परीत जावचे ना, पूण आमचो सोर्गीचो बाप जेजू एकदम संतोष परीत जातलो. कित्याक आमी आमचें मन बदललां. आमी खरेपणी आमच्या पातकांचेर दूख दवरल्या. आमी खरें आमचें जिवीत जें हें संवसाराचें जिवीत आमी जियेता तें आमी सोडलां ती वाट आनी आतां देवाच्या उतरा प्रमाणे जेजूचें उतर आमी पाळूंक आमी सुरवात केल्या. आनी भाव भयणीनो, ज्या दिसा आमी आमचें मन बदलता, आमी आमच्या मनाची नोरसरणी करता, आमी जेजून जें आमकां खुरसार केलां ताचेर आमी भावार्थ दवरता आनी एक भाशेन त्या उतरा प्रमाणे आमी चलोंक लागता. कितें घडटा भाव भयणीनो, आमचें जिवीत बदलता.
ज्या दिसा आमी ते उतरा वरवीं आमी नियाळ उतराचेर नियाळ कोत्ता ते उतरा प्रमाणे आमी चलता आतां आमचें जिवीत बदलता आमी आतां जेजू सारकी जाता आनी जितली आमी जेजू सारकी जाता आमच्या उतरांनी आमच्या कोन्यांनी आमच्या चिंतनांनी आतां आमी दुसऱ्यांक जेजू दिवपाक पावता भाव भयणीनो ह्या संवसारान आमकां खरेंच दुसऱ्यांचें तारण जावंक जाय जाल्यार खरेंच जे भाशेन देव आमचो मोग करता आमचो मोग केला आमचें तारण जालां तेच भाशेन ह्या संवसारान कितलो लोक आसा जो आजून जेजू वळखना अजून जेजू वळखना ती तांचें तारण जावचें ना ती मरत जाल्यार ती सासणाचें सूख भोगूंक पावची ना ती इफेर्नान वयतली कित्याक जेजू ना जाल्यार आमी केन्नाच स्वर्गात पावची ना बिश्टोच जेजू आसलो म्हणचें ना जेजूचें उतर आमी पाळटा ताचें उतर आमच्या काळजान रिगून जाता ताच्या आमच्या मनाची नडसुणी करता पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी तें उतर पाळटा आनी तेच भाशेन जेन्ना आमी तें उतर पाळटा आतां आमी जेजू सारकी जावन दुसऱ्यांक जेजू दिवंक पावता आनी ताचें तारण जाता आयज भाव भयणीनो खेरीत भाशेन हें शिवर्तमान जें आमी आयज आयकलां ताचेर आमी परतून नियाळ करुया तें आयकुया आनी खरेंच आमचें जिवीत बदलुया आमी सगळ्यांचें जिवीत बदलूंक सोदता पूण पयलीं आमचें जिवीत बदलुया आमच्या मनाचें आमचें मन जिवीत बदलीत आमी जाल्यार आमी खूब आमकां फायदो जातलो आमी सासणेचें सूख भोगूंक पावतले आनी दुसऱ्यांक हें जिवीत दिवपाक आमी वावरूंक कॉमेस करतले आयज तेंच करपाक आमी आयज सुरवात करुया तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंदरा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव